1 Maccabee, chapter 8. रोमकारांची वाखाणणी. जुडासान रोमकारांची कीर्ती आयकली. ते एकदम बलिश्ट आसले. तांचे लागीं इश्टागत जोडूंक येतात तांचे लागीं ते योग्य तरेन वागताले. तांचेशी कोण मेलूंक येतात तांचे लागीं ते बरे तरेन वागताले. ते कसलीं झुजां जिखल्यात आनी गावल हांचे कडेन कसल्या निश्ठुरपणान झूज मांडून तांचे जैत व्हेलां आनी तांकां आपल्या ताब्या सकला दवरल्यात. ही सगळी खबर जुडासाक लोकांन सांगलोली. इस्पान्या देसांचेर तांणी जैत व्हरून थंयच्यो भांगार आनी रुपें काडपाच्यो खणी आपल्यो केल्ल्यो. एकदम शिटूक येवजणेन इस्पान्या देस आपल्या देसाक पयस आसुनूय तांकां हार दिवन आख्खो देस आपलो केल्लो. संवसारभर राजांक तांणी आपल्या खाला केल्ले आनी वर्सावलीच कोर आपणाक फारीक करूंक तांकां बोळ केलें. फिलीप किटीं लोकांचो पेर्सेउस राजा आनी जे दुसरे रोमी लोकांचेर उपरासले तांचो तांणी नाश केलो आनी तांकां गुलाम केले. आजियेचो राजा अंतियोकूस वर्तो हाका तांणी हारयलो. ताणें 120 होती घोडे आनी रणगाडे आनी दुसरी खोडेगांठ फौज घेवन ताचेर हल्लो केलो. जैत मेळ्ळल्या उपरांत तांणी ताका जिवोच धरून व्हेलो आनी आपणाक कडक कूर फारीक करचो म्हूण फर्मावन ताका आपल्या ताब्यांत दवरलो. तांच्या बऱ्यांतले बरे जागे म्हणल्यार इंडिया, मेदिया, लिदिया आनी दुसरे तांणी घेतलोले आनी राजा युमेनेस हाका दिलोले. जेन्ना ग्रीक लोकांन तांचेर हल्लो करून तांचें पाड करूंक येवजिलें तेन्ना रोमकारांक तांची येवजण कळटूच तांचे आड झुजूंक तांणी आपल्या एका सेनापतीक पाठयलो. रोमकारांनी कितलेच ग्रीक लोकांचे जीव काडले. तांच्या बायल भुरग्यांक धरून व्हरून तांचें आसलें नासलोलें बोळान काडून घेतलें. तांची जमीन आपणायली, तांची कोटां आपलीं केलीं आनी तांकां आपले गुलाम केले. जशे ते आयज लेगीत आसात, राष्ट्रां जावन झुवे जे तांच्या सामका झुजाक उबे रावल्यात तांचो तांणी इबाड करचे करून थंयच्या लोकांकूय व्हरोन आपल्या देसांत गुलाम दवरले. पूण जे देस आपले सुरक्षे खातीर तांची पांग धरून आसात तांचे कडेन बरे इश्टागतीन ते चलताले. लागशिल्ल्या तशें पयशिल्ल्या राष्ट्रांक तांणी आलयलीं. तांणी पयशिल्ल्या आनी लागशिल्ल्या राजांक आपले स्वाधीन केल्ले आनी जाणीं तांचें नांव आयकलें ते सगळे ताका भियेले. जांकां आदार दिवंक वो राजा करूंक तांकां खुशी आसली तांकां ते राजा कोत्ताले आनी जे राजा तांकां नाकात तांकां ते काडून उडयताले. हे रोमी लोकांची बरीच फांक जाली. इतलें आसुनूय तांचे मदल्या एकल्यानूय राजमुकूट घातलो ना, न्हय म्हणून अभिमानाचें जांबलें आंगोस्त्र घातलें ना, आनी तांणी तांच्या स्वार्था खातीर सोबा घर बांदलें. दर एका दिसा 320 सोबेचे वांगडी एकठांय येवन पोरजेच्या आनी तांच्या बरेपणा विशीं चर्चा कोत्ताले. वरसभर देसाचो कारबार पळोवंक एका खात्रेच्या मनशाक ते वेंचून काडटाले. ताची हुकूम ते मांडून घेताले आनी तांचे मदें द्वेस वो कुनाताय नासली. जुडेवां आनी रोमकारां मदें कबलात. जुडासान जुआवाच्या पुताक आनी आकोसाच्या नातवाक युपोलेमूस हाका तसोच एलियाजाराच्या पुताक जेसन हाका विंचून काडले आनी रोमी अधिकाऱ्यां कडेन इश्टागतीची कबलात सोडून हाडूंक रोमाक धाडले. सिरियान लोकांचो आपणाचेर आसलोलो दुबाव पयसावंक म्हणून ताणें हें पावल मारलोलें. कित्याक त्या लोकांक गुलाम कशे लेखलोल्यान तांचो आंकडो देंवत वेता तो तांणी देखलोलो. एके बरीच अवघडायेंतल्यान पयन करून ते रोमाक पावले. ते सोबे घरांत भितर सरले आनी म्हणूंक लागले, जुडास माकाबेउस,
ताचे भाव आनी जुदेव पोरजेन आमकां हांगा पाठयल्यात. पाठोवपाचें कारण दोनूय राष्ट्रां मदें तुमचे कडेन सुरक्षेची कबलात करूंक आमकां खोशी. तुमच्या इश्टां आनी तुमकां तेंको दिवप्या परी ही कबलात आमी अधिकृत रुपान नोंद करून दवरीन. हो थाराव सभेच्या वांगड्यांक मानलो आनी आपले मान्यतायेचो दाखलो जेरुसल्याक गोवाय कशी उच्च्या खातीर काशींच्या पाटयांचेर कांतोवन इश्टागोटीचो नेम कसो हें सकयलें पोत जेरुसल्याक धाडून दिलें. रोमा आनी जुडेया ह्या दोनूय राष्ट्रांचे जमनीर तशें तांच्या समदिरांचेर सदांच बरेपणान उत्पन्न जावचीं. घडयेक दुस्मान नासले जाल्यार घडयेक झुजान आसची नासली. जर रोमा आड वो ताच्या दुसऱ्या राजवटक्यां आड खंयसरी कोणूय देश झूज करूंक मुखार सरत जाल्यार जुडेया देश उक्त्या काळजान ताचे मजतीक येतलो आनी रोमा आड झुजाक रावलोल्या त्या खंयच्याच देशाक तो आपली कसलीच मजत दिवचो ना. जावं ती मजत जेवणा खाणाचो वस्तू पाठोवन दिवंक दुडवांची आर्मान गुल्ल्यांची वो आपल्यो बोटी तांकां पाठोवन. जुडेया देश कबूल आसचो ना असलें करूंक रोमाक केलोले एक कबलातीचेर आड वेतोलें. तशें केल्यार आपणाक खंयच्यान तरी फारीकपण मेळटलें म्हूण आशा धरी नासतना जुडेया देशांत हें कर्तव्य पाळूंक जाय. तेच दिशेन जर खंयचेंय राष्ट्र जुडेया देशाचेर पयलें झूज मांडूंक फुडें सरत जाल्यार आनी परिस्थिती तसली येत जाल्यार रोमा देश उक्त्या काळजान सगळो आपलो आदार घेवन जुडेया देशाचे मजतीक येतलो. ताच्या दुस्मानांक कसलीच मजत दिवचो ना. जावं ती दुडवांची जेवणा खाणाचो व्यापार पाठोवपाची दारू गुल्याची वो आपल्यो बोटी धाडपाची. जशी रोमाक ही कबुलनी केल्या त्या प्रमाणे कसलेंच खाशाच्या फायद्याचें चिंतिनासतना रोमा देश हें कर्तव्य पाळटलो. हे नेम रोमा देशान जुडेया देशा कडेन केल्ले कबलातींत केल्यात. पूण जर फुडाराक दोनूय देश कारबारी ह्या नेमांत आनीक कितेंय ओगलें भरसूंक चिंतीत व तातूंतलें कितेंय काडूंक चिंतीत तांचे थारावणे प्रमाणें तशें करपांत येतलें आनी तें कायद्या प्रमाणें जावन वेतलें. आतां फुडाराक समजुया देमेत्रियस राजान जुदेव लोकां आड कितेंय वायट केलें ते बाबतींत आमचो ताका विचार आसतलो. जुदेव आमचे इश्ट आनी आमकां तेंको दिवपी तांकां तूं कित्याक वायट वागूंक दिताय आनी सोतायताय? जर तुजे आड आमकां आनीक तांची तक्रार येत तांचो प्रस्न सोडोवंक आमी तांकां मजत करतले हांव आनी तुजे आड दर्यान तशें जमनी वेल्यान झुजाक उबे रावतले हांव. देवाचें उतर हें.